मंगळारा सकाळी केल्ल्या उल्लेखनीय बचाव कार्यावळीन दृष्टी मरायन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीच्या 13 विद्यार्थ्यांक यशस्वीपणान वाचयले, कारण तांणी प्रवास केल्ल्या नुस्तेमारी ट्रॉलर मिरामार दर्यादेगे वयल्यान सुमार 200 मीटर अंतराचेर रेंवेच्या पट्ट्याचेर पडलो। भरतीच्या वेळार ही घडणूक घडिल्ल्यान विद्यार्थी शिरकोन उरले आनी तणावभरीत परिस्थितीन उरले। दृष्टी मरायन नव्यान तैनात केल्ल्या तरंगपी सीहॉर्स प्लॅटफॉर्मांतल्यान सोडवणूक केली, जाका लागून जिवीत वाचोवपी पंगडाक बेगीन आनी कार्यक्षमतेन प्रतिसाद दिवपाक मेळ्ळो। कॅप्टन साईश बालीकर आनी ताच्या पंगडाचो वांगडी स्वप्नील खांडोळकार हाका सगळ्यात पयलीं ग्राउंड केल्ल्या ट्रॉलराची नदर पडली। परिस्थितीचे मूल्यांकन करपा खातीर ते रोखडेच जेटस्की वयल्यान भायर सरले। पयलीं तांणी जहाज सुरक्षीत सुवातेर ओडून हाडपाचो यत्न केलो, पूण दोरी फाटी पडली आनी बोटींतल्या विद्यार्थ्यां मदीं खिणाक भंय निर्माण जालो। तात्काळपणाची जाणविकाय करून पंगडान बेगीन वचून सगळ्या 13 विद्यार्थ्यांक सुरक्षीतपणान दर्यादेगेर हाडपा खातीर बचाव बोट वापरली। दृष्टी मरायन आनी तांच्या बेगीन विचार करपाच्या तोळ्याच्या यत्नाक लागून ही पुराय कारवाय कसलीच जखमी जावंक नासतना पुराय जाली आनी संभाव्य धोक्याची परिस्थिती यशस्वी जाली। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।